4 ऑगस्ट ते 8 ऑगस्टापर्यंत आम्ही सगळ्या तालुक्यात इन्स्पेक्शन केली, शेड्यूल केली, पहिली शेड्यूल तयार केले. एकूण 137 सॅम्पलां आम्ही हाडली टेस्टिंगाक त्या इन्स्पेक्शनाक. त्यातली 17 सॅम्पलां आमच्या दृश्टीन फेल जाल्या, जेंचे CaSO4 इज मोर दॅन 10%. आता त्यातली तिसवाडी तालुक्यातली 2 सॅम्पल फेल जाल्या, केपें तालुक्यातली 2 जाल्या, सालसेजातली 3 जाल्या, पेडणेंतली 4 जाल्या, मुर्मुगांतली 4 जाल्या आणि सत्तरी आणि फोंड्यांतली एक सॅम्पल फेल जाला. त्याच्या उपरांत सुद्दां आमकां आनी रेफरन्सीस आयले मामलेदारा कडल्यान, डेप्युटी कलेक्टरा कडल्यान, ज्या चित्रशाळेन कोणाची कंप्लेंट आसा कितें आसा ती जवळ जवळ 12 ऑगस्टा उपरांत 56 सॅम्पल ऑलरेडी आयिल्ले आसा आनी आजूय आतां सॅम्पल येता. सो ते आमचे एनालिसीस चालू आसा. आता ते 17 चित्रशाळा आसा जे आमकां दिसल्या की कितें एक्सिडेंट आसा, आमची पत्रां वता टू द कन्सर्न डेप्युटी कलेक्टर आनी कलेक्टर सांगपाक की ती चित्रशाळा सील करच्यो म्हणून, जे आमच्या एनालिसीस प्रमाणे आसा विच फेट ना प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे आयडल आयडेंटिफाय करपाक कॅल्शियम सल्फेटाचे ते एनालिसीस करता. इफ द कॅल्शियम सल्फेट which is observed in the analysis more than 10%, we are saying that the idol is made of POP. Okay. This is one of the parameters of based on which we are informing the ज्या डेप्युटी कलेक्टरच्या हेच्यार येतले ताका आमी चित्रशाळेचें नांव आनी आमच्या सॅम्पलचो रिपोर्ट हे दोनूय धाडटा आनी सांगता की चित्रशाळेन POP आयडल्स आसा तेन्ना सील करचें म्हणून. ओके, जे करताले पळय तेतून कितें ना आमकां रेफरन्सीस जितले मेळ्ळे, चित्रशाळा म्हणजे कितें, इट इज नॉट नेसेसरी शॉपान, थोडी घरानूय आसा. ओके. सो हांव तुका एक्झॅक्ट खंयच्या शॉपान आनी खंयच्या घरान चलता, पूण हे सगळ्यांचे सॅम्पल आमकां जितले मेळिल्ले तितले आमी सॅम्पल काडून हाडल्या आनी आमी एनालिसीस केल्या. तेच्या उपरांत आतां आमकां रेफरन्स येता. आमी लेटरां एक्चुअली पयलींच एनवायरमेंट डिपार्टमेंट जुलयाच्याच आठवड्यान सगळ्यांक बरयल्ले डेप्युटी कलेक्टराक आनी कलेक्टराक आनी सांगपाक, इवन म्युनिसिपालिटी डायरेक्टर पंचायत की तुमी तुमच्या ऑफिसरांक सांगून आमकां नांव आनी लोकेशन धाडचें. सो जी मेळिल्ली, जी आमचे कडेन तेन्ना म्हायती आशिल्ली त्या बेसिसार आमी 4 ऑगस्ट ते 8 ऑगस्ट केली इन्स्पेक्शन आनी सॅम्पल हाडली. नवीन जी नांवां येता, नवीन कितें रेफरन्सीस येता तेजे आमी इन्स्पेक्शन केले आनी 56 सॅम्पलां हाडल्या इन एडिशन टू आमकां जी पयली मेळ्ळी. आनी आजूय सॅम्पल येता, म्हणजे 56 म्हणजे आतां पर्यंत तुका आयल्यार सांगता, फुडली सॅम्पलां येता आनी आमी एनालिसीस चालू आसा. आमचो रिपोर्ट येतलो त्या प्रमाणे आमी एक्शन घेतलें. आतां पण कितें आसा, नोटिफिकेशनाचो इंटेंट कितें आसा की तुमी POP आयडल विकूंकूच जायना म्हणून नोटिफिकेशन पर्यावरण डिपार्टमेंटान ऑलरेडी नोटिफिकेशन काडलें आसा आनी POPचे आयडल वी हॅव टू डिस्करेज न्ही. दॅट इज द आयडिया बिहायंड दीस नोटिफिकेशन. सो वी आर गोईंग आनी आमी नोटीस हे सगळ्यांक खबर आहा. ह्या वर्सा येवना, प्रत्येक वर्सा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड पेपरार नोटीस घालता. आमची आजूय आतां परती नोटीस वतली आनी सगळ्यांक खबर आहा, म्हणजे जे कोण आयडल हाडपी आसा, जे कोण विकता गणपतीचे, तांकां सगळ्यांक खबर आहा की POP आयडल गोंयान बॅन्ड आसा. तरी आसतना हाडप बरोबर न्ही आनी बुकींग करपूय तांच्या बरोबर न्ही. सो आतां ऑलरेडी 5 दीस उरल्या म्हणजे कोण चवथीक आनी ऑलरेडी बुकींग केलें. आमकां कोणा कडल्यान कितलोसोच लुकसाणूय जावं शकता. ना नुकसान आसतलें, हांव ना म्हणना. तेणे POP आयडल हाडले ताका आमी कितें करतले, जेन्ना सरकारान ह्या वर्सा POP बॅन करुना, सरकार लास्ट कितलींच वर्सां POP बॅन करता. माझ्या 10 वर्सां मायज जाली की त्यांनी बॅन करता. सगळ्यांक खबर आसा, कोण म्हणू शकना की आपल्याक खबर ना. तरी आसतना जर तेणें POP आयडल हाडले जाल्यार पोल्युशन डिपार्टमेंट कितें करूं शकता. आमी व्हेरीफाय करता आनी आमी एक्शन घेता. सर तुमच्या तर्फे कितें जाता एंट्री येवची म्हणजे गोंयान येवच्या पयलींच कितें आसा, बॉर्डरीचेर आमचे लोक नासता. बॉर्डरीचेर आनी कोण स्टाफ आसतलो तांकांय खबर आसा सगळ्यांक की ही नोटिफिकेशन आयली आसा, सगळ्या डिपार्टमेंटाक कॉपी गेल्ली आसा. सो ते जर भायल्यान खंयच्यान आयले जाल्यार म्हाका म्हणजे खबर ना एक्झॅक्टली कितें आसा. तेचेर आमी मागीर कलेक्टरान हांकां बरयता ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट कितें करूं शकता की सपोज जर भायले आयडल येता तर तांकां कशें रिस्ट्रिक्ट करचें. आमी सद्या कितें करता, खंय खबर आसा विकता थंय एक दुकान आसतलें, घर आसतलें, खंय करता विकता थंय आमी वता आनी इन्स्पेक्शन करता. बॉर्डराचेर कितें एक्शन आसा ती आमी डिस्कस करचें पडटा. पुलीस आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट कोण आसा जे चॅक पोस्टार आसता तेंच्या लोकां कडेन हे करचें पडटा. सो सील केल्या उपरांत वॉट प्रॉपर एक्शन वील बी टेकन ऑन देम लिगल लायक. ना सील कर म्हणजे परती विक्री जावची न्ही ह्या खातीर आमी करता. आतांच्या हेज्या प्रोविजन आमी सील करता. मागीर एनवायरमेंट डिपार्टमेंट कडेन कन्सल्टेशन करून फुडलें कितें एक्शन जाल्यार आमी करतले वर एनवायरमेंट डिपार्टमेंट करतले. आमी तांकां इन्फॉर्मेशन दिता की हे अशें आमी सील केला. कितें फायन बी आसतली तांकां? ना सद्या तरी फायन प्रपोज करूना, कित्याक आतां चालू आहा ऑपरेशन आनी आमचें अजून एनालिसीसचें काम चालू आहा. तेजेर आमी कॉन्सन्ट्रेट करता की
POP आयडल खंय घरान वचचें न्ही, कित्याक फाल्यां ती मागीर जेन्ना न्हंयेन हें करता तळ्यान हें करता तेन्ना ताचो त्रास पर्यावरणाक जावचो न्ही हेजेर पयलीं आमी कॉन्सन्ट्रेट करता. फुडें हे एक्सरसायज सोंपतकूच कितें एक्शन आहा तें आमी करतले. हानिकारक आसा म्हणून हे पर्यावरण मंत्रालय आनी आमच्या डिपार्टमेंटान 10 वर्सां पयलीं जाल्ले आमच्या एडवर्टायजमेंटान बरयल्या ते गणपती फ्लोट जाता, डिजॉल्व जायना आनी ते उरता सगळे कडेन. पर्यावरण खूब वर्सां लागतात ताका डिग्रेड जावपाक आनी ते विचित्र सगळें दिसता तुमकां, सगळें पळोवपाकूय ते विचित्र दिसता आनी पर्यावरणाकय हानिकारक आहा. सो हें सगळी म्हायती आसून पब्लिकेशन करून सुद्दां जेन्ना येता तेन्ना हेजेर कितें तरी निर्बंध हाडचो म्हणून हो प्रयत्न केल्लो आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.